आमच्या देशान सदांच चर्चेर आसचे 4 विषय: धर्म, क्रिकेट, फिल्म आणि पॉलिटिक्स. धर्म खासगी विषय, पाळयेत वा सोडयेत. क्रिकेट आणि फिल्म मनोरंजनाचे विषय, आसक्त आसल्यानी पळयेत. पूण पॉलिटिक्स गरजेचो विषय. तुमकां तांतूं इंट्रस्ट नासल्यारय राजकीय असो प्रभाव आमच्या दिसपडत्या जिविताचेर आसताच. देखून ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ जावना तरी ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ वोट नन्नदे म्हणूंक आमकां अनेक अवकाश. कित्याक 18व्या लोकसभेचे एलिसांव बागलार पावलां. देशांतले 85-43 सीट्स, 7 हंतांनी इलेक्शन, 270 आणि 2 ते मॅजिक नंबर, 50 आणि 5 लाख EVM मशीन, 90 आणि 6 करोड लोकांचो वोट आणि कर्नाटकांतल्या 20 आणि 8 सिटींक 5 करोड 40 लाख लोकांचो वोट. आमच्या दक्षिण कन्नडा आणि उडुपींत वोटूक 30 आणि 4 लाख वोटर्स आसात. सो इट्स अ नंबर गेम. ह्या फावटी मोदीजीन दिला एक नवें स्लोगन, अब की बार 400 पार. भारतीय एलिसांव इतिहासांत एक पार्टेक 400 सीट मेळिल्ले एकच फावटी. 1984 प्रधानी इंदिरा गांधीची खुनी जाली. तिची विरमोत पावून 2 महिन्या भितर इलेक्शन जाताना काँग्रेसाक 400 सीटी मेळिल्ल्यो. तर हे असरये दुसरे फावटी घडातगी मोदीचे कॉन्फिडन्स वा ओव्हर कॉन्फिडन्स पळोवन आमच्या मतींत थोडी सवालां आसात. फाटल्या 10 वर्सांचे BJP आडळतें कशें म्हूण विमर्श करच्या ही सवालां. प्रजाराज्यान कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम गरजेचें. सवालां विचारचे आमचे हक्क देखून ही सवालां. इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू PM + CM म्हणलें मोदीजीन. पार्थ कंची म्हणून पळय नासतना मुख्यमंत्रींक विश्वासाक घेवन काम करता म्हूण हाचो अर्थ. पूण सरकारान 2018व्या इस्वेंत प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्टाक एक अमेंडमेंट केलें. ह्या तिदवणे प्रमाणे इनोसेंट अंटील प्रूव्हन गिल्टी म्हणले नियम गिल्टी अंटील प्रूव्हन इनोसेंट जाले. म्हळ्यार मुग्धपण साबीत करचे म्हणसर हांव एकलो आरोपी. त्या देखून दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, झारखंड CM हेमंत सोरेन जैलांत आसात. आरोप साबीत जावचे सोडया कोर्ट ट्रायल सुरू जावच्या पयलींच हांकां जैल जाल्ले. तर मोदीजी खंय गेले तुमचे PM + CM फॉर्म्युला. पार्लिमेंटाच्या सेशनांत हांव 150 ऑपोजिशन MPंक सस्पेंड करून अधिवेशन चलोवची गत तुमकां कित्याक आयली? तांणी आश्चर्य सवालां विचारूंक न्हय. तांणी दिल्ले एडवर्टाइजमेंट सहित फाइस करूंक आजकलची माध्यमां इनकार कित्याक करतात? इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था. इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया. तुमचो उद्देश्य कांग्रेस मुक्त भारत की व ऑपोजिशन मुक्त भारत? एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? सगळ्या चोरांचे नाव मोदीच कित्याक म्हणून राहुल गांधीन सांगिल्ल्याक ताचे वयर डेफमेशन वा माननष्ट मोकद्दमे जावन ताचे पार्लिमेंट मेंबरशिप रद्द जाल्ले. पूण उत्तर प्रदेश CM आदित्यनाथची उतरां आयका. कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को एक हिंदू चेडू मुस्लिम चल्या लागीं काजर जायत जाल्यार 100 मुस्लिम चलयांक व्हरतां म्हणलें ताणें. हाचे वयर ॲक्शन ना कित्याक? 40 क्रिमिनल केस आपणा वयर वोणकाण घेवन BJP MP ब्रिजभूषण सिंग आनीकय पार्लिमेंटान घट्ट बसला. ताचे वयर आमच्या ऑलिंपिक विजेत स्त्रियांनी लैंगिक शोषण आरोप मांडलो. ह्या खेळगड्यांक तुम्ही मेळोवंक सहित तयार जावनात कित्याक? एका गायराक आशिल्लें रक्षण आमच्या देशांतल्या चलयांक नांगी. स्वीडनाच्या एक रिसर्च संस्थेन भारताक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी वा चुनायित सर्वाधिकारी म्हूण बिल्लो लायतना तुम्ही म्हणलें भायल्या राष्ट्रांनी आमच्या राजकीयान नाकरी घेवची गरज ना.
पूण मोदीजी तुम्ही अमेरिका वचून अब की बार ट्रम्प सरकार म्हणचें कशें? अब की बार ट्रम्प सरकार. फाटल्या 10 वर्सांनी तुम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स करूंक ना. तुमचे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू त्याच गोदी मीडियाच्या अँकर्स संगता कित्याक चलतात आणि तांची सवालां जाल्यार कसली? सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा. आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी. असल्यांचें पिशेंपण लेखावरतें जाताना इंडिया मैत्री पंगडांतल्यांनी तांच्या टीव्ही डिबेटाक वेचेन्स बंद केले. अरे वहाँ पे प्रमाण है उसके पास. अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है. वो कैसे कह रही है? रिया चक्रवर्ती बोल रही है. मुझे आपने प्राइम टाइमार असल्या अँकर्सांची बोबाट रावंक इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीन कितें केलां? सरकारी चॅनल दूरदर्शन असो लोगो केसरी रंगाक बदलिल्लो सोडल्यार CAA आणि NRC तसलीं कानुनांतावन आमच्या लोकांक नासमाधान आसा हाचे खातीर जायत्यांचे जीव गेल्यात म्हणून कळीत असल्यारी हें जारी करचेंच हट कित्याक? कोण तुमच्या पाडतेचो विरोध करता तांकां फुंक्याक तुमी अँटी नॅशनल्स म्हूण सर्टिफिकेट दितात. तुमच्या सिद्धांताचो विरोधी देश विरोधी कसो जाता? बेटी बचाओ बेटी पढाओ तुमचेंच स्लोगन, तर ह्याच दुवांक विणगिंकन रस्त्यार भोंवडायिल्ल्या मणिपुराक तुम्ही कित्याक भेट दिली ना? आर्मी सोजेर पुलवामा म्हणून तुम्ही फाटलें एलिसाम जिखल्यात. पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पूण 2020 गालवान घडिता उपरांत चायनान लडाख भूभागांतलो कितलोगी जागो भितर गेला म्हणून आरोप आसा. ह्या विशयांत मोदीजी तुम्ही मौनच उरल्यात न्ही. आमी चायनीज ॲप टिकटॉक बॅन केल्लें सोडल्यार दुसरें कितें केलां? राम मंदिराचें निर्माण केलें, गुहे भितर उदका भितर फोटोग्राफरा संगता तुम्ही ध्यान केलें, विभिन्न विचित्र वेस तुम्ही घालो, तुमकां विष्णूचे अवतार म्हूण तुमचे भक्त आपयतात. हें सक्कड जाताना आमच्या देशांत रॅशनल थिंकिंग वा वैचारीक चिंतपाचें मट्ट कितलें सकला देंवलां म्हूण तुमी जाणात की ED आनी CBI रेड आज सदांचें जालां. पूण अशें रेड पडल्या थोड्याच दिसांनी ह्या कंपन्यांनी करोडांनी पयशे इलेक्टोरल बॉन्डा मुखांतर तुमच्या पाडतीक कित्याक दिले? एक बीफ एक्सपोर्ट करच्या कंपनींतावन तुमी पयशे घेताना तुमकां तुमच्या गोमातेचो उडास येवनागी? मुखल्या 4 वर्सां भितर भारताची GDP $5 ट्रिलियन जातली आणि आमी जागतीक आर्थीक रँकिंगान 3रे स्थान आपणायता. ती खुशेची गजाल. पूण पर कॅपिटा GDPंत आमी बांगलादेशाचे की पाटी आसावने? भारताच्या टॉप 1% ग्रेस्त मनशा लागीं देशाच्या आस्तींतलो 40% भाग आसा. ग्रेस्त आनीकी चड ग्रेस्त जावन आसा. दुबळो लोक थंयच बाकी पडला. 2014 ₹400 मेळटलो LPG सिलिंडर गॅस फाटल्या 10 वर्सांनी तुम्ही 1000 तितलो चडयलो. आता इलेक्शन वर्सा उज्ज्वल योजन म्हूण चिल्लर सबसिडी गॅसावेर दिवंक तुम्ही सुरू केला. सबका साथ सबका विकासचो अर्थ पोसगी वर्साक 2 करोड कामां सृश्टी करता म्हणून तुम्ही बसयल्ले. करोड सोडया, केंद्र सरकाराचे खाली असचे 9 लाख हुद्दे तुम्ही आनीकी कित्याक भरती करूंक ना? भारतीय रेल्वेचे 1 लाख हुद्द्यांक आयिल्ले एप्लिकेशन 2.5 करोड. अशें जाल्यार तरणाट्यांची गत कितें? सुप्रीम कोर्टीच्या न्यायाधीशांक भायर दवरून चुनाव आयोगान सयत तुमचेच मनीस बसयल्यात म्हळ्यार हें एलिसांव पारदर्शक ट्रान्सपरंट म्हूण आमी कशें समजोवचें? तर फाटल्या 10 वर्सांनी कितेंय बरें जावनागी, मोदीजी खंडीत बरें जालां. पूण ताचे विशयान सांगूंक तुमचे PRO, स्पोक्सपर्सन आनी तुमी परस सन्मान केल्ले गोदी मिडिया अँकर्स आसात. देशाचे नागरीक जावन आमचें काम आडळतें चलयतल्या तुमचे लागीं सवालां विचारचीं. तर सवालां आमच्या पाडतीक मातगी म्हणनाकात. फाल्यां आनी एक पार्थ अधिकाराक येत तर आमची सवालां तांकांय आसतलीं. आमच्या प्रजाप्रभुत्वांतलें अति कराळ घडीत 1975 एमर्जन्सी ही तुर्तू परिस्थिती लागू केल्ल्या इंदिरा गांधीक सयत मुखल्या एलिसामांत आमच्याच लोकांनी चलवयल्लें म्हणलें तुमकां इल्लें उडास आसूं. तर
प्रिय वीक्षकांनो, आमकां हर एक लोकसभा क्षेत्र विशांत विश्लेषण करूंक साध्य ना. करावळेंतल्या दक्षिण कन्नडांत फाटल्या 30 आनी 3 वर्सांतावन बीजेपी जिखून आयला. ह्या फावटीं काँग्रेस पार्टीतावन वकील पद्मराज पुजारी अभ्यर्थी. श्री नारायण गुरूच्या समानतेचे आदर्श मतीन दवरून आपलो गुरू जनार्दन पुजारीन दाखयल्ल्या वाटेन चलोवन सर्व वर्गाच्या लोकांचे समाधाने खातीर हांव वावरतलो म्हूण तो सांगता. ಮಾನವ ಧರ್ಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಕೆಂಪು. बीजेपी अभ्यर्थी कॅप्टन ब्रिजेश चौटा, एक रिटायर्ड सोल्जर. ಹಿಂದುತ್ವच्या आधारानंच अभिवृद्धी म्हूण ताचें वाकमूल. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಭದ್ರಕೋಟೆ. ಹಿಂದುತ್ವ ಈ ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಹಿಂದುತ್ವ ಈ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. विविध धर्माचो लोक आसच्या करावळेन केवल एका धर्माक प्रमुख स्थान दिता म्हूण सांगचें धैर्य आमच्या अभ्यर्थींक आसा म्हणलेंच विशेष. तशेंच उडपी चिकमंगळूर क्षेत्रांत काँग्रेसांतावन के जयप्रकाश हेगडे आनी बीजेपीतावन कोटा श्रीनिवास पुजारी अभ्यर्थी जावन आसात. बीजेपीचो आनी एक प्रमुख आरोप आसा. फाटल्या 60 वर्सांच्या अधिकाराच्या अवधेंत काँग्रेस पार्टीन करावळीक कितेंच देणगी दिवना म्हणटात. हो आरोप मात्र सताक पयस. हे सोडून उलय जाल्ले विशय साबार आसात. हर एका वर्सा पावसा वेळार स्विमींग पूल जावचें आमचें पंपवेल. आमचोच जावन आसून आतां अदानीच्या हातान पावुल्लो बचपे एअरपोर्ट. करावळीक आनीकी सोपान जावन उरिल्ली सरकारी मेडिकल कॉलेज. लोकांचे 450 करोड पयशे अनधिकृतीन गुळूम करून आतां कशी बंद जाल्ली सुरतकालाची टोल गेट. आमच्या लोकांचो जागो स्वाधीन करून उत्तर भारतीयांक काम दिवचे MRPL. ह्या मातयेन किर्लोन आर्थीक नवालांकन आतां हेरांच्या मुठींत अडचल्लीं बँकां. जेरोजा प्रकरणांत अमायक भुरग्यांक मोदें वणहाण नालिसायेचें वर्तन दाखयल्ले आमचे शासक. देवळा भायर चरमुरी विकतल्या मापल्यांक बहिष्कार घालचे थोडे संस्थे. कोण कोणा सांगता बिचाक वेता, खंयचे मास्क खाता, हिजाब वा शॉल घालता म्हणून पारोत करचे काम नातले तरणाटे. हे सक्कड फाटल्या 10 वर्सांनी बुद्धिवंतर जिल्ह्याचे हायलाइट्स. म्हज्या एका वोटांतावन काल हें जाता म्हणजे हें इल्लें पळया. 2008 इस्वेंत राजस्थानाच्या असेंब्ली इलेक्शनांत जिखल्ल्या अभ्यर्थींचो अंतर केवल 1 वोट. त्या देखून तुमच्या स्टेटसांत आय एम एपॉलिटिकल म्हूण घालचें पिशेंपण एका दिसाकपणी बगलेक दवरा. आनी ह्या इलेक्शन अवधेंत आमच्या घरांनी जावच्या कार्यांत सोरो वांटूंक लायसन्स काडूंक आमी कितले इंट्रेस्ट दाखयतांगी ताच्या अर्धे इंट्रेस्टपणी वोट घालूंक दाखोवया. गुंपिनल्ली गोविंदा म्हणच्या बदलाक हांवें कित्याक एका व्यक्तीक वोट घालो म्हूण गरज पडल्यार 5 मिनटां उलोवचें कन्विक्शन आमकां आसूं. आमच्या संघटनाद्वारे आमच्या वाड्यांतलो एक वोट सयत वेस्ट जावंक सोडिना म्हणलें मिसांव हातीन घेवया. आमी कोणाक वोट घाल्यार जिखचे आनी एका पार्टीच्यानीच म्हूण चिंतून आसच्यान पत्रकर्त रवीश कुमाराची ही उतरां प्रेरण दितली. Resistance is not a matter of choice. Not all battles are fought for victory. Some are fought for simply to tell the world that someone was there on the battlefield. संपवच्या पयले व्हिडिओन दिल्ली माहिती गरजेची म्हूण बगल्यार हेरांक तेळसिया. इलेक्शन अवेअरनेस विशयांत तुमची सूचना आमकां कमेंट सेक्शनान दिया. पूण दयेकरून थंय आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हूण बरय नाका. कित्याक हो वेळ बसून मागणें करचे की चड गरजेचें जावन आमची योजना कार्यरुपाक हाडचो वेळ. गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स. ह्या इलेक्शनाचे आमकां रगडेच नाका सायबा म्हणटात तर मुखल्या वर्सांनी एका आयतारा मीस आनी मास जावन इजी चेरार बसून आमकां एका काळार वोट घालूंक आसुल्लो पुता म्हूण तुमच्या नात्रांक सांगचो वेळ ह्या देशांत खंडीत येतलो. चिंतून पळया. जय हिंद.